नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोवा टुडेन हांव सचिन सुर्लीकर परत एक फावट तुमचो येवकार करता। नॉयज व्हायोलेशन विशीं चड कागाळी मेळिल्ल्या 5 एस्टॅब्लिशमेंटाक उच्च न्यायालयान नोटीस जारी केल्या। तांच्या वावराचेर नदर दवरपाची जापसालदारकी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आसतली। त्या भायर गोंयच्या एडव्होकेट जनरल आनी हेरांनी विनंती केल्ल्या प्रमाण आवाज प्रदूषणाच्यो कागाळी कळोवपा खातीर संपर्क क्रमांक स्थापन करपाचो आदेश न्यायालयान जारी केला। उल्लंघनाची म्हायती मेळ्ळी जाल्यार लोकांनी 3 फोन नंबर जे दिल्या ताचेर फोन करूं येता। जर कसलीच कारवाय जाली ना जाल्यार एसडीपीओ ह्या प्रकरणाची चौकशी करतलो आणि बेगोबेग कारवाय करतले अशें हायकोर्टान सांगिल्लें आसा। आयची दुसरी खबर, फुडल्या वर्सा सावन गोंयांत पीओपीचे एकय मुर्तीक थारो दिवचे ना। ह्यो मुर्ती महाराष्ट्रांतल्यान गोंयांत पावता आणि त्यो शिमेचेर आडोवपा खातीर चवथीचे 4 म्हयने पयलींच ताचेर ऑब्झर्वेशन दवरतले अशी माहिती गोवा हँडीक्राफ्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन अध्यक्ष प्रवीण आल्लेकर हांणी दिली। गोंयचे गणपतीची मुर्ती करपी कलाकारांचे सबसिडीत वाड करपाची घोषणा आल्लेकर हांणी केली। ह्या वेळार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अजय गावडे आणि हेर अधिकारी तशेंच कलाकार हजर आशिल्ले। फाटली 10-15 वर्सां जाली मातयेचे गणपती मुर्ती करपी कलाकारांक फक्त दर मुर्ती फाटल्यान 100 रुपया इतलेच अनुदान मेळटाले। हांवें ह्या मंडळाचो ताबो घेतल्या उपरांत कलाकारांबरोबर बसका घेवन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो आणि 100 रुपया वयल्यान हे अनुदान 200 रुपया मेरेन व्हेले अशें आर्लेकर हांणी सांगले। 200 रुपया हे अनुदान उणें आसा आणि हाची जाणीव आपल्याक आसा, पूण ही वाड खूप वर्सां उपरांत जाल्या हें म्हत्वाचें। फुडाराक हे अनुदान 200 रुपया वयल्यान 500 मेरेन करपा खातीर हो विशय विधानसभा अधिवेशनात मांडटलो अशें आल्लेकर हांणी मुखार सांगले। गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो बंद जावच्यो आणि मातयेच्योच मुर्ती पुजेक लागच्यो म्हूण आमी हो उपक्रम हातात घेतला। माती मळपाक कलाकारांक मानाय हाडूंक तांकां 1000 रुपयाचो दिसावडो दिवचो पडटा। देखून आमी गोंयभराच्या कलाकारांक 110 माती मळपाचे मशीन्स दिल्यात। सध्या 422 कलाकारांनी अनुदाना खातीर अर्ज केल्यात। ते केन्नाय आपले कागदां दाखोवन म्हणजे सादर करून अनुदान व्हरपाक शकता अशें आर्लेकर हांणी मुखार सांगले। वळूया आमचे तिसऱ्या बातमेकडे। गोंयचे आदले चीफ ऑफ इंटेलिजन्स ब्युरोचे मुखेली अरविंद कुमार नायर हांची स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हूण नेमणूक जाल्या। तशेंच आत्माराम बर्वे हांची स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हूण नेमणूक जाल्या। पणजे स्मार्ट सिटी कामा संबंधात एका PILात गोंय सरकारान रिबंदर सयत 11 रस्त्यांचेर तात्पुरते दुरुस्तीचे काम 15 दिसांनी जातले अशें सांगलां। त्या भायर 3 स्ट्रेचांची दुरुस्तीचे काम बेगीनूच हातात घेतले अशें CCPन हायकोर्टा मुखार सांगलां। KTCLच्या कामगारांनी आपले 6 सप्टेंबर दिसा थारायल्ले आंदोलन फाटीं घेतलां। मुख्यमंत्री आणि लेबर कमिशनरा वांगडा जाल्ल्या बसके उपरांत आणि तांच्या 6 डिमांडाचेर मुखेलमंत्र्यांनी आश्वासन दिल्या उपरांत तांच्यांनी हो निर्णय घेतला। फुडली बसका 15 ऑक्टोबराक जातली। अणजुणे बार्देस हांगा पिटबुल सुण्याच्या घातक हल्ल्यात 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयिल्ली एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या। सुण्याचो मालक अब्दुल कादेर ख्वाजा हाजेर पुलिसांनी केस नोंद करून ताका अटक केल्या। मेळटा त्या म्हायती प्रमाण सुण्यान 7 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याच्या तोंडार आणि मानेचेर हल्लो करून ताचे तोंड अक्षरशः फोडले। ही घडणूक 29 तारखेक दनपारा 3:30 वरांचेर घडली। सुण्यान जीवघेणो हल्लो करून एका भुरग्याक गंभीर जखमी केलो। ताका हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो, पूण उपचारा वेळार ताका मरण आयले। अशेच तरेची एक घडणूक फाटल्या वर्सा तालिगांव हांगा घडिल्ली, जंय एक रॉटवायलर सुण्यान 2 भुरग्यांचेर हल्लो केल्लो। ताच्या उपरांत गोंयांत अशे जायती घडणुक्यो घडल्यात, पूण सरकार हाचेर बारीकसाणेन लक्ष कित्याक घालना काय हो विशय गंभीर आसा। हाचेर लक्ष घालून उपाय काडपाची गरज आसा। वळूया आमच्या आयच्या बिग स्टोरीकडे। गोंयांत सध्या रस्तो म्हणात किंवा पूल म्हणात, ह्या सगळ्याचे कन्स्ट्रक्शन सामके बिकट परिस्थिती जाल्ली दिश्टी पडटा। दर दिसा लोकांची तीच समस्या, पूण सरकारा कडेन हाची जाप ना। रस्त्यार पडिल्ली फोंडकुलां जरी चवथी पयलीं दुरुस्त जातली अशें आश्वासन मुखेलमंत्र्यांनी दिलां, ताची दुसरी बाजू आणि एक सत्य परिस्थिती पळयत जाल्यार चवथीक फक्त 1 आठवडो उरला। ह्या एका आठवड्यात दुरुस्त जावपी रस्तो कितलो सुरक्षीत आसतलो हो एक मोठो प्रश्न आसा। दुसरें म्हणजे क्वॉलिटी ऑफ वर्क, हाची गॅरंटी कोण घेतलो हे वेळूच जाणा। हे रस्ते जेन्ना एखादो इंजिनियर प्लॅन करता तेन्ना ताका हाचो पुराय अभ्यास नासता काय कितें असोय प्रश्न मुखार येता। मुखार जर रस्त्यार फोंडकुलां पडली जाल्यार मुखेलमंत्र्यांनी सांगल्या त्या प्रमाण कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियर तांकां जबाबदार थारायतले। पूण आतां मेरेन कितले आणि खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टर आणि खंयच्या इंजिनियराचेर एक्शन जाल्या काय? ज्या मेरेन ज्या कॉन्ट्रॅक्टर आणि इंजिनियर जे रस्ते बांदला आणि आता त्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडला तांचेर कारवाय कित्याक जायना काय? आणि कितली वर्सां लोकांक हो त्रास सोंसचो पडटलो काय? दुसरी गजाल म्हणजे सरकार लोकां खातीर जायते न्यू प्रोजेक्ट्स घेवन मुखार येता। तातूंतलोच एक प्रोजेक्ट जर घेतलो जाल्यार डोंगरेर आशिल्लो मांडूर ब्रिज। फाटल्या 2 दिसांत हो ब्रिज सोशल मिडियार फामाद जाला।
पूण कित्याक ते तुमी जाणा काय? ब्रिजाचो जो एंड पॉयंट कडलो रस्तो आसा तो खचला. आमी ह्या विशीं सांत आंद्रे मतदारसंघाचे आमदार विरेश बोरकर हांकां विचारले की नक्की हो ब्रिज कित्याक बांदिल्लो काय? हो ब्रिज लोक वापरनात आनी कित्या खातीर वापरतले काय? थंय पुलाच्या शेवटाक कांयच ना, म्हणजे हो पूल खंयच वचना. तुम्ही पळोवपाक शकता हे विज्युअल्स. सरकार जरी कोट्यांनी पयशे म्हणून प्रोजेक्ट्स करता जाल्यार लोकांक ताचे कितें तरी उपयोग मेळपाक जाय न्ही, पूण घडटा हाचे उरफाटे. मंडूर ब्रिज फक्त होच एक हायलायटेड प्रोजेक्ट न्हय, तर गोंयांत असे कितलेशेच प्रोजेक्ट आसतले जे अशेच कोट्यांनी पयशे म्हणून कोणा खातीर तरी बांदला हो प्रश्न चिन्ह निर्माण जाता. पळोवया आमचो विष्णू नार्वेकर हांचो हो खास रिपोर्ट. की हो ब्रिज कोणा खातीर आनी वेर दीस ब्रिज लिड्स टू, कित्या खातीर बांदलेलो हो ब्रिज, कितें आयडिया आसली ह्या ब्रिज बांदल्या फाटल्यान, तुमी कितें सांगूंक सोदता? पळय, पयलू म्हणजे हो जो ब्रिज बांदला आतां जेन्ना 2000 ऑलमोस्ट 2010 सुमार हेजे ब्रिजाचें हें चालू जाल्लें आनी तेन्ना GSIDCचो जो चॅरमॅन आसा तो आदलो आमदार फ्रांसिस्को सिल्वेरा, हो काँग्रेसीच्या टायमार तेन्ना तो आमदार आसलो आनी तेन्ना हो ब्रिजाचो हें केलो. आतां आमकां पासून खबर ना कित्याक लागून हो ब्रिज एक्झॅक्टली कित्याक लागून बांदला, कित्याक GSIDC चॅरमॅन जालो म्हणूनच हो ब्रिज बांदला, कित्याक जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना हांव पयलूच ब्रिजाचेर हांगा येयलो आनी जेन्ना पळोवंक गेल्यार दुसरे सायडीच्यान ताका वाटूच ना, फुडें वचपाक वाटूच ना. आतां तुमी पळयता आसतना हांगा डेड एंड आसा. ब्रिज येता आतां हांगा हॉटमिक्स जाल्लो आसा, लायटी घातलेल्यो आसा, सगळे मीन्स अप्रोच रोड जाल्लो आसा, पण फुडें तुका वाटूच ना कोणाक वचपाक, खंय वचपाक. आतां पयलू अशें म्हणटाले की शेतकारांक लागून वचपाक लागून कनेक्ट करपाक, शेतां कनेक्ट करपाक लागून हो ब्रिज बांदला म्हणून. पण आयज अशें दिसता की शेतकारांक कनेक्ट करपाक लागून न्हू, आयज खंय ना खंय आपणाचे जे पयशे आसा ते खंय ना खंय काडपाक लागून हो ब्रिज बांदला.